प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. जेवढे फादर अलेक्स डी मोलान अनाइनमेंट केले असतात ते सगळे खोटे असतात, सगळे खोटे असतात. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. एक अनाइनमेंट केले फादरीन आणि त्यांचे खोटे केलेले, आणि मगीर त्यांनी दोघा भाऊबंदांनी त्यांचे किती पटत नसले म्हणून कोर्टात केस टाकली. आणि एक दीस असो इलो की त्यांचे डिवोर्सचो दीस येयलो आणि सांजे हिअरिंग असलेले, सांजेचे 8 वाजले. मागीर वचताना तांकां दोगांकी घेवन वचताना एकच ऑटो आसलेली. मग ती घोव बायलो ऑटोत बसली. ऑटोत बसता 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 तिची बायल अशी, तिची भायर अशी, तिची टकली अशी भायर करून रावलेली. आणि एक व्हडलो ना लायटीचो खांब येयलेलो, तो जर तिका लागलो असो तर ती मिली असती. त्याने किती केलं, तो लागत असलो म्हणून तिने असे पकडले ताका बायलेक. बायल हळूच म्हणता, तुका अजून माझी काळजी आसा? तू म्हटलं, काळजी ना, म्हाका संवयच आसा अशें कोणाक पण वाचोवचे वगैरे संवयच आसा. बायल म्हटली मागीर हळूच, तुजी शेवटची इच्छा कितें आसा? काय ना म्हटला तो, काय माझी काय जास्त इच्छा ना, म्हाका तुका फक्त हात लावचो आसा. आणि त्या घोवान त्या बायलेक, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, त्या घोवान बायलेक हात लायलो. आणि त्या बायलेक काजाराचो पयलो दीस उगडास येयलो. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. मागीर बायल म्हटली, अजून तुजी कितें इच्छा आसा? काय ना म्हटला, आता अजून आमी खंय तरी वचुया म्हटल्यार खंय? म्हटल्यार हॉटेलात वचुया. हॉटेलात गेली ती. हॉटेलात गेली आणि मागीर उलोवंक लागली. म्हटले, अजून तुजी कितें इच्छा आसा? काय ना म्हटलें, अशें आसा. म्हटलं, आता फुडें कितें जाता? ती बायल म्हटली, अजून तूं म्हाका तूं मोग करता अशें म्हटलो. हे आपली बायल म्हटली ताका, अजून मोग करताय. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. आणि मागीर ते दोगां हॉटेलांत न्हिदल्यावर सकाळी कितें जालें? सकाळी उठल्यावर मागीर म्हटलें, हे कितें डिवोर्स आणि अनाइनमेंट कितें करायचें? घोव म्हटलो, फाडून टाका. आणि मागीर लोकां कितें तरी म्हणटली, लोकां कितें म्हणटली, मागीर आमी भायर रावचे. ही काणी जाल्ली आसा आणि ही सगळी स्टोरी बनिल्ली आसा. पूण जे खरें जे आसा, फादर अलेक्स डी मोलाचे जे अनाइनमेंट सगळे आसात ते खोटे अनाइनमेंट आसात. एक पण धड ना अनाइनमेंट, खोटे अनाइनमेंट आसात. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया.